सो मोगळा भावा भयणीनो, नुस्तें बिस्तेच आमी सांज जायना. मराठीत एक म्हणणी आसा, टाकीचे गाव सोंसल्या शिवाय सांजपण लाभत नाही. आदलेर आमी मसालो करपाक एक फातोराचेर आमी तो मसालो वांट्टाले. तो फातोर टाकी घेवन ते राफ तयार करूंक पडटालो आनी मसाला करूंक मागीर बरें जातालें. ते भाशेन सांताच्या जिवितान जायते दूख त्रास तांकां सोंसूंक पडटात. बिस्तें मागणेच करून मिसा गेले कुमसार केले जालें ना. सदांच्या जिवितान तें दाखोवंक जाय, नाजाल्यार ती संपत्ती ती मोतयां चकचकोची नात, बिकम डल. सो ते देखूनच सांतीन आसा आमकां सदांच आमच्या जिवितान देवाची खुशी कितें तें सोदून काडूंक सकाळीं दनपारां रात्रीचें मागणें करूंक सांगता. आनी आमचें जिवीत आमचे कामाच्या जाग्यांनी एक मागण्याचें जिवीत जावंक जाय. कशें जेन्ना आमी देव आमकां कितें सांगता त्या दिसा तेचो आमी विचार केलो जाल्यार तें जावन आसा एक तरेची मागणी. आनी एक म्हणणी आसा, जो कोण रातभर मागणें कोत्ता ते दीसभर ताचें तोंड चकचकीत देवाच्या कृपेन चकचकीत दिसता आनी तो सगळ्यांक आवडटा.